आसगावातल्या प्रदीप आगरवाडेकार फॅमिलीचे घर मोडून उडयल्या उपरांत पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. विरोधक, समाज वावुरपी, थळावी आमदार धरून मुख्यमंत्री लेगीत आगरवाडेकार फॅमिलीच्या घरामेरेन पावलो आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचे आश्वासन दिले. केस क्रायम ब्रांची मेरेन पावली. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत घर दुरुस्ती खातीर PWDचे अधिकारी लेगीत त्यांच्या घरामेरेन पावले. इतले सगळे जावन लेगीत बुधवारा रातीकडेन घर मोडून उडोवप्या आड पुलिशेंत केल्ली कागाळ फाटी घेता म्हणून आगरवाडेकार फॅमिलीन सांगले. म्हाका दिसता ते कशें आमचे CM सर आनी MLA आनी तुमी रिपोर्टर सगळे न्यूज वाले म्हाज्या वांगडा येयले न्हू. सो मे बी आतां तेका लागून बी अशें जाल्यार कोण जाणा, पूण म्हाका म्हणूंक लागलें आपूण जे तुमचें कितें मोडलेलें केल्लें आहा न्हू तें आख्खें घर तुमकां आपूण सारकें करून दिता तुमचें. आनी तुमच्या हितून आपूण इनवॉल्व जायना, तुमकां कसलेच आपूण त्रास आनी करिना. आनी आपली जी सेलरीट आसा पळय न्हू ती आपूण कॅन्सल करता तेचे पयशे. तुमकां आपल्या कडल्यान केन्ना त्रास करून घेवचे ना. तुमकां कितें हक आहा तुमचो तुमकां मेळटलो म्हणून सांगला तेणी. ओके, आपल्या तर्फे आनी कांयच येना म्हणून. आनी जे तुमच्या घराचे कितें आहा ते सगळे तुमकां आपूण करून दिता म्हणून सांगला. कोण सांगले आमकां ते रिप्रेझेंटेटिव्ह कुमार म्हणून कोण येयल्लो. पूजा सर मग कुमार म्हणून. सो तुम्ही एग्री जाले आता तेका न्ही? आतां पळय हांवूय म्हाजी भुरगीं आहा तेजी भुरगीं आहा तेणी म्हाका अशें सांगलें न्हू. आतां तिणें सांगलें कितें म्हणजे तुमी आख्खे गोंयचो लोक म्हाज्या वांगडा आहा न्हू. तेंकां कितें तरी खंय तरी तेंकां कितें हय MLA आहा आमचो, CM येयलो स्वता आमच्या हेचो आनी सगळे तुमी रिपोर्टर आहात ते सगळे आख्खे गोंयचे म्हाजे कडेन लोक येयले. अशें मे बी तेंच्या मनान कितें तरी खंय भंय कहो दिसलो कितें तरी जालें तेंकां तें तेका लागून येवन तेंच्यांनी अशें उलयलें अशें म्हाका दिसता. सो तुम्ही आता म्हणजे तुमचे सेटलमेंट जाले तांच्या बरोबर तर यू कॅन से दॅट. आसगावातले घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात आगरवाडेकार फॅमिलीन केस फाटी घेवन नाजाल्यार आनी कितें करू पूण ह्या प्रकरणाचो निकाल लागपाकूच जाय अशें थळावी आमदार इलायला लोबो सांगता. गोंयान अशे तरेचे प्रकार परतून घडपाक जायना ताका लागून घर मोडप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशेंय तिचें म्हणणें. काल राती आमकां आयकोन येयलें की आनी पुजा शर्माचो कोण तरी एजंट येता एंड सेटल्स दीस ऑल ते फॅमिली कडेन. कितें सेटल केला काय सेटल केला तें आमकां खबर ना. म्हाजें फकत एकूच रिक्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी की ही केस जी क्रायम ब्रांचाक दिल्या इट शूड कम टू अ लॉजिकल एंड. गोंयकारांक सगल्यांक कळोंक जाय बाबा कितें घडलें. द होल ऑफ गोवा वॉज विथ दीस फॅमिली आनी ऑल ऑफ अ सडन दे एवरीथींग गेट्स कॉम्प्रोमायज आनी ती म्हणटात आपूण केस फाटी घेता. केस तेणी कितें करता ती सोडून घाल. एज अ चीफ मिनिस्टर म्हाका खबर आहा CM will not allow this thing to go on like this. I thought for the first time हेंकाय हे बिल्डर लॉबींकूय एक मेसेज वयतली म्हणून बाबा हें जायना येवन कोणाचें घर मोडूंक जायना विदाउट फॉलोईंग लिगल प्रोसिजर. कोणाक तरी किडनॅप करूंक जायना आनी मागीर येवन हे पळय पैसा फेक तमाशे देख हल्ले जाला. हल्ले जावंक जायना आनी आय एम शुअर आमचो चीफ मिनिस्टर विल टेक कॉग्निझन्स ऑफ दीस आनी कितें क्रायम ब्रांचाक केस दिला ती लॉजिकल एंड येवंक जाय आनी आख्खे गोंय पळयता वॉट इज गोईंग ऑन हियर. आनी आख्खे गोंयभर लोकांक कळोंक जाय हे पुजा शर्मा म्हणून इतले कितें स्ट्रॉंग ते. दुसरे वटेन केस फाटी घेवपाच्या आगरवाडेकार फॅमिलीच्या निर्णयाचेर समाज वावुरप्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. ही केस तांणी फाटी घेतली जाल्यार आज गोंयकार हरतलो आनी बिल्डर लॉबी जिखतली अशें समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचें म्हणणें. पळयात. अचानक जेन्ना विड्रॉ करता केस इट इज सेटिंग अ रॉंग एक्झाम्पल टू ऑल द गोवन्स. इट इज सेटिंग अ रॉंग एक्झाम्पल टू फाल्यां सकाळीं कोणाक खऱ्यांनी त्रासान पडटलो पळय तो मनीस सुद्दां आयज आमी एक्टिव्ही चिंतपाक पडटलें की बाबा आमी वचो काय हो कॉम्प्रोमायज करतलो. हे दोन दुबाव आमचे मनान डेफिनेटली येतले. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ट अप जाल्लो आहा कोणा कडेन ब्रोकरा कडेन बिल्डरा कडेन गुंडा की आमी डेमोलीज करूं शकता आनी मागीर तांकां पयशांनी सेटल करूं शकता. आनी ही एक्झाम्पल जर गोंयांत सेट जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे टेनंटांक खतरा आसा गोंयांत. अरावंड मोर दॅन 30,000 केसीस टेनन्सी केसीस मुनकार केसीस पेंडींग आसा ज्यो रिजॉल्व जावंक ना अजून पर्यंत मामलेदारान पेंडींग आसा. सो म्हाका दिसता की खंय तरी जरी तर अशें जावपाक जाय हो प्रेसिडेंट इज अ व्हेरी रॉंग प्रेसिडेंट. चीफ मिनिस्टर हॅव टू इन्वेस्टिगेट ऑन दीस अँड ही हॅव टू रिमेन द सेम.
irrespective whether that party has compromised, he have to arrest the person because it is illegal destruction, demolition of the house. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो निकाल कितें लागू ही पाळी फाल्यां आनीक खंयच्या गोंयकाराचेर येवपाक जायना. त्यांना अशे तरेच्या प्रकरणांचो निकाल लागून लोकांची घरां मोडून उडोवप्यांचेर खर कारवाय ही जावपाकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.